सुरुवातेक आमी गीत घेऊया. सुरुवातेक आमी गीत घेऊया. A16 पेज 8. Paul marun wadu tuluya, Deva doshan घेऊन Jerusalem या. Paul marun wadu tuluya, Deva doshan घेऊन Jerusalem या. Jerusalemच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. पावलार पावल मारून वाडो चलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. पावलार पावल मारून वाडो चलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणीनो, ह्या विधी भोंवतणी आमी एकठांय जाताना आमी देवाक दिन वाचुया ह्या दिसा पासत आनी आमची सगळी मागणी आनी तेसावां आमी देवाच्या मुखार दवरुया आनी देवा लागीं कृपा मागुया आमकां ताच्या मोगान भरूंक आनी भावार्थ आमचो वाडोवंक आनी ताचेच आज्ञा आमी पाडूंक. हेंच मनान धरून आमी देवा लागीं भोगसणे मागुया. ज्या वेळार आमी ताका पयस केलेलो आसा, ज्या वेळार आमी ताका ताच्या उतराक पाळो दिवंक ना, ज्या वेळार आमी पातकान पडलेलीं आसात, आमी सगळीं आमचे पातकाचें दूख धरुया आनी देवा लागीं कृपान भोगसणे मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सरपदिता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पश्चात बेगीन सुद्दां सांगवार मरे सगळ्या युद्धान भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदिता दी आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुजी आज्ञा पाडून ससनाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जाकार्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन मेळ्ळां. आपल्या हातांत मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हटलें, हांव जेरुसाल्याचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. आनी म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत उबो आसतनाच ताका मेळूंक दुसरो एक देवदूत आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसाल्याक दुर्गां आसची न्हय, कित्याक थंय पुस्कळ लोक आनी गोरवां आसतलीं. पूण हांवूच जातलों
ताचे भोंवती उज्याचें दुरीग आनी ताचे मोदें ताचे वैभव असो उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सगळीं म्हणुया. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात. जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोसान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातलीं. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक कुशालकाय भोगतली. ताचें रुदन सोंपून तांकां हांव संतोशभरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलों. तांची दुखाबरीत काळजां आनंदान भरतलों. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरण परजो लायलें. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू करतालो तितले विशीं सगळ्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचे तुमी हीं उतरां घट मनांत धरात. मनशाच्या पुताक मनशांच्या हातांत धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजूंक नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक तें लिपोवन उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भें दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचप जकारियास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें. तातूंत 14 अवेस्वर आसात. 1 ते 8 जकारियासान बरयलात आनी 9 ते 14 आनी एका दुसऱ्या प्रवाद्यान बरयलात आनी ताका पवित्र पुस्तकाचे जाणकार म्हणटात दुसरो जकाराया. आनी ह्या अवेस्वर 1 ते 8 जकाराया 8
दर्शनां पळयता आनी ताची खबर दिल्ली आसा. आयचें पयलें वाचप तिसऱ्या दर्शना विशीं उलयता. दर्शन म्हणजे स्वप्नांत तूं पळयता वा स्वप्नांत तुका देव तुज्या कडेन उलयता, ताका आमी दर्शन म्हणटा, विजन. तातूंत ताणें कितें पळयलें? एकलो मनीस मेजपाचें माप घेवन जेरुजलेम शाराक वचून थंय मेजूंक सोदता. आनी तेन्ना जकार्यास ताका विचारता, तूं कितें करताय? तो म्हणटा, हांव जेरुजलेमाचें माप लांबाय रुंदाय सगळी मेजूंक वेता. तेन्ना थंयसर एकलो देवदूत येता आनी ताका म्हणटा, तुवें मेजपाची गरज ना, हांव म्हणजे सर्वेस्पर देव म्हजें शार राखतलो. आतां ह्या वाचपांतल्यान आमकां कितें संदेश मेळटा? देव आमकां राखता. आमी आमचें घर कितलेंय बरें सारकें दवरलें, थालीं घाली, ग्रील घाले, दुरीग बांदलें, गेट घाली, जाय जाल्यार सुणी पोसलीं, हें सगळें केलें म्हूण आमकां राखण मेळटा. चोर येतलोच आनी नागोवन वेतलोच न्ही. ते चोर खूब हुशार असतात. म्हणजे ह्यो वस्तू गरजेच्यो, त्यो आमी करूंक जाय, दुबावच ना. पूण खरी राखण येता ती देवा थावन. म्हणून हें पयलें वाचप आमकां देवाचेर विस्वास दवर. तुजें जिवीत ताच्या हातान घाल, तो तुका राखतलो, सांबाळटलो, हें आमकां सांगता. आयचें दुसरें वाचप कालच्या वाचपाचो फुडलो भाग. काल जेजून आपल्या शिसांक विचारलें, लोक म्हजे विशीं कितें उलयता? आनी तांणी जाप दिली. आनी पेद्रून म्हणलें, तूं क्रिस्त देवाचो पूत. आनी जेजू तांकां आतां म्हणटा, मनशाच्या पुतान कस सोसूंक जाय, मरूंक जाय. आनी हें तांकां समजूंक ना. कित्याक तांकां समजूंक ना? कित्याक तांचे मतींत जो सोडवणार येता तो संवसारी सोडवणार ह्या चिंतपाचें ते आसले. कितें चिंतप आसलें त्या वेळार जुदेवांचें आनी जेजूच्या आपोस्तलांचें? जेजू आतां जेरुजलेमाक वेतलो, थंयसर रोमाकार आसा तांकां धांवडायतलो, तो राजा जातलो आनी ताच्या राज्यांत आमी पदवेचे मनीस जातल्या, असल्या चिंतपान ते आसले. पूण जेजू संवसारी राजा न्हय, तो सर्गींचें राज हांगासर स्थापन करूंक आयलोलो. देखून जेजू तांकां म्हणटा, मनशाच्या पुतान कस सोसूंक जाय आनी मरूंक जाय. कश्ट, त्रास आमच्याय जिविताचो भाग. म्हणटच कश्ट येतना आमी भिवची गरज ना. आमकां आडपाय दितलीं आसात, आमी बरो वावर करतना आमकां आडपाय दितलीं आसात, आमी भिवची गरज ना. कित्याक जें कितें आमी करता तें आमचें काम न्हय, देवाचें काम. अशें चिंतून आमी फुडें गेल्यार आमच्या कामाक आमकां आज ना फाल्यां जैत मेळटलेंच. म्हणटना कश्ट, आकांत, विघ्न आयल्या वेळार आमी देवाचेर गुणगुणचें न्हय, बगर आमी देवाक म्हणूंक जाय, सायबा म्हज्या जिवितान तुजी खुशी जावं. अशें मागणें करूंक आमी शिकुया. बेटे वेळार केत घेवया. C8 पेज 31. Taka
म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सतमानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर परवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अतिरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोवल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालचिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां बराबर आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत विशेंद पॉल हाचे सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस, आनी आमकां धन्यपण दिवं नाका, वड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशन अतिरेकतांव. तर आमकां तुजे उदर काकलुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D5 पेज 49. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवडी, म्हज्या मेंढरांक हांव अडकतां आनी म्हजीं मेंढरां म्हाका अडकतात. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा,
तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमच्या असक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दयन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सरवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी बगीसो कर आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आनी सपदिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांव फ्रांसीस शेवेराक मागणे बराबर म्हणया. सांव फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सरवणेची बरी खबर परगटूंक दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन उरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शाती पावूंक मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. T29 पेज 216.